विसवा उपरांत तुमकां येवकार. वीज खात्याच्या म्हापशेच्या कचेरेंतल्या चडशा कर्मचाऱ्यांक मतदार वळेऱ्यो, सेन्सस, शेतकी सर्वेक्षण तशेंच हेर सर्वेक्षणाच्या कामाक लायिल्ल्यान बार्देशांतली लायटीची बिलां काडपाक मेळना जाल्यात. हे कर्मचारी ये मेरेन ही परिस्थिती अशीच उरतली. ह्या कचेरेंतल्या कांय अभियंत्यांकूय असल्या कामाक लायिल्ल्यान नित्याच्या वीज पुरवणेचेरूय परिणाम जावं येता. स्वता खात्यानूच ही अडचण जाहीर केल्या. गोंयांत हेर कडेनूय सध्या अशीच परिस्थिती आसा. वीज खात्याच्या म्हापशेच्या डिव्हिजन 6 च्या कचेरेंतल्या कर्मचाऱ्यांक सध्या सरकारान भलत्याच कामाक लायल्यात. कोण घराघरांनी भोवन मतदार वळेऱ्यांचें काम करता, कोण आधार कार्डाची कामां करतात, कोण सेन्ससाचें काम करता, जाल्यार थोड्यांक शेतकी सर्वेक्षणाचें काम लायलां. सगळ्याक हीच परिस्थिती. मात हाचो सध्या लायटीच्या बिलांचेर परिणाम जाला. लोकांक म्हयन्याचे म्हयने लायटीची बिलां मेळनात. बार्देसांतल्या म्हापशे, कानोळे, कळंगूट, साळगांव, गिरी, पर्रा, पर्वरी, बेती, नेरूल, हळदणे, खरजुवे, पोंबुर्फा, सुकूर, एकोशी, साल्वादोर दी मुंद ह्या वाठारांनी बिलां लोकांक वेळार मेळची नात म्हूण स्वता म्हापशेच्या वीज खात्यानच सांगला. Most of the staff has been taken by the Mamaldar for BLO duty, census duty, agriculture duty. Even MAPSA, we are not in a position to issue the bills for the last 6 months. हाचेर आमी म्हापशेच्या वीज कचेरीच्या अभियंत्याक विचारले. ताणे परिस्थिती मान्य केली. तो म्हणटा फक्त प्रशासकीय कर्मचारीच न्ही, अभियंत्याकय असली कामां लायल्यात. Even the engineers, junior engineers of some section officer, they are supposed to attend the breakdowns and other things. Also has been posted for the same work. So because of that, even resuming the power supply in case of any breakdowns and other things, we are not in a position to attend it in time. फक्त बार्देसानच न्हय, पणजेय तीच परिस्थिती. हांगा लोकांक फेब्रुवारींतली लायटीची बिलां ह्या 2 दिसांक मेळ्ळ्यात. गोंयभर सध्या हे सर्वेक्षण आनी वळेऱ्यांचें काम चालू आशिल्ल्यान जवळजवळ सगळ्याकच ही परिस्थिती आसा. विजेची बिलां टायमार मेळनाशिल्ल्यान बार्देसांतल्या कांय सरपंचांनी कागाळी केल्ल्यो. मात कर्मचारी कामांक परत येयसर तरी परिस्थिती जाग्यार पडप शक्य ना अशें स्वता खातें म्हणटा. सरकाराक हाचेर उपाय काडचो पडटलो. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फडते. हेराल्ड दिसाळ्यांतल्या पेड न्यूजाचें प्रकरण गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेन लावन धरलां. ह्या विशयाचेर गुजाच्या एथिक्स कमिटीची बसका मंगळारा जाली. हेराल्डाचे संपादक, मार्केटिंग वेवस्थापक आनी मुखेल खबराकारान आपली बाजू मांडची म्हणून एथिक्स कमिटी तांकां चीट बरयतली. चीट मेळटकीच 7 दिसां भितर तांकां गुजाच्या कमिटीक जाप दिवची पडटली. हेराल्ड दिसाळ्यांतल्या एका कथीत पेड न्यूजाचेर पत्रकार मायाभूषणान स्टिंग ऑपरेशन केल्लें. ते उपरांत ताणें पणजे पुलिशेंत कागाळय केल्ली. हें प्रकरण ताणें कागाळ करून गोंय श्रमीक पत्रकार संघटनेमेरेन पावयलें. गुजान ह्या कागाळीची दखल घेतल्या. गुजाच्या एथिक्स कमिटी कडेन मायाभूषणाची ही कागाळ दिल्ली. एथिक्स कमिटीची पयली बसका मंगळारा जाली. हेराल्डाचे संपादक, मार्केटिंग वेवस्थापक आनी मुखेल खबराकाराची बाजू आयकून घेवपाचें हे कमिटीन थारायलां. तांची बाजू तांणी मांडची म्हूण समितीन तांकां चीट बरोवपाचें थारायलां. ही चीट मेळ्ळ्या उपरांत 7 दिसां भितर तांकां आपली जाप एथिक्स कमिटीक कळोवची पडटली. गुजान ही कागाळ वेंचणूक आयोग, प्रेस कावन्सिल ऑफ इंडिया आनी जिल्लोधिकाऱ्या मेरेनय पावयल्या. ती कंप्लेंट गुजान एक्झिक्युटिव्ह मिटिंगेन चर्चेक घेतली आनी ताच्या उपरांत इलेक्शन कमिशन, प्रेस कावन्सिल ऑफ इंडिया आनी कलेक्टर हांकांय त्या विशीं सगळी कॉपी धाडल्या. आमी तांकां पत्र बरयलां स्पेशल. हेराल्ड दिसाळ्या कडेन तांची प्रतिक्रिया जाणून घेवपाक गेल्ले, मात तांच्या संपादकान प्रुडंटा कडेन उलोवपाक न्हयकार दिलो. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शेलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. सरकारी कारभाराचो कोणाक केन्ना आनी कसलो अणभव येत सांगू नजो. असोच अणभव हालींच वास्को सड्यावेल्या गौरीश सोनुर्लेकारान घेतलो. बायल उमेदवारा खातीर आशिल्ले रिते सुवातीचे इंटरव्यू कॉल लेटर ताका आयलें. अशी वतात इंटरव्यूची कॉल लेटरां. पळयात सरकारी कर्मचाऱ्यांचो कारभार. सरकारी कर्मचाऱ्यांचो नित्याक कारभार कसो चलता ताचें एक बऱ्यापैकी उदाहरण. मुरगांवां सड्यावयले गौरीश सोनुर्लेकाराक असोच एक अणभव आयला. जेलीचे महानिरीक्षकाचे कचेरेंतल्यान 14 ऑक्टोबराक ताका एक कॉल लेटर आयलें. सरकारी नोकरेचें कॉल लेटर आयिल्ल्यान तो सामको खोशी जालो. पूण तें उगडून पळयत जाल्यार ताका दुसरो धपको बसलो. ती रिती सुवात आसा जेलींतल्या बायलां ऑर्डरां खातीर. तरी ताका दिसलें चुकून हे सुवाती खातीर आपयला आसुये म्हूण तो मुलाखतीक गेलो. पूण फुडें पळयात कितें जालें तें. पळयता जाल्यार थंय जेंट्स ना. मागीर हांव गेलो भितर आनी तांच्या एका स्टाफाक विचारलें
की हे तुमचें कशें कितें म्हाका लेडीज ऑर्डर येयला आनी हे अशें की ना म्हणपाक लागलो तो तेंच्यांनी म्हणपाक लागलो मिस्टेक केली होल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एम्प्लॉयमेंट मिस्टेक केल्या तूं म्हणपाक लागलो रावो नाका तुजो बेश्टो टायम वेस्ट आमकां कळ्ळें म्हणपाक लागलें अशें तेंच्यांनी म्हणपाक लागलो चेड्यांच्या जाग्यार लेडीज धाडले आनी लेडिजांच्या जाग्यार चेड्यांक धाडले पयलीं चेडे येवन गेल्ले तांकां चेडवां जाय आसलेले ते चेडे धाडले आनी चेड्यांच्या जाग्यार चेडवांक धाडले. कांय म्हयन्या भितर वेंचणूक आशिल्ल्यान वेगवेगळ्या खात्यांनी सध्या नोकऱ्यो वांटप व्हडा प्रमाणात सुरू जाला. कॉल लेटरां इंटरव्यू जाले उपरांत पावपाच्यो कितल्योश्योच कागाळी दिसपट्ट्यो येत आसतात. आतां सोनुर्लेकाराच्या बाबतींत घडला तो आनीक एका तरेचो प्रकार. ह्यो गजाली जाणून बुजून घडटात काय चुकून हें कळपाक मार्ग ना. सड्यावयल्यान आमचो खबराकार सुरेंद्र मडकयकार. हायकोर्टाच्या आदेशावेल्यान मडगांवचे उपजिल्लोधिकारी आनी हेरांनी कोलवेच्या नाल्या कुशीक आशिल्ल्या 7 हॉटेलांची सोमारा पळोवणी केली. प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ही 8 हॉटेलां पळोवणी खातीर सुचयल्लीं. ह्या तपासात 6 हॉटेलां दोशी सांपडल्यात. दुसऱ्या वटेन कोलवा दर्यादेगेर कोयर बुडोवन जळयताल्या हॉटेलांचेर पंचायतीन कारवाय करची अशें उपजिल्लोधिकाऱ्यान सांगलां. कोलवेच्या नाल्यांत प्रक्रिया करिनासतना घाण सोडपी लागसारची हॉटेलां आनी हेर आस्थापनांची पळोवणी करची आनी असल्यो गजाली दिसल्यार ती आस्थापनां सील करची असो आदेश हायकोर्टान कांय दीस फाटीं दिल्लो. त्या आदेशा वयल्यान मडगांवचे उपजिल्लोधिकारी दशरथ रेडकार, गोंयचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आनी हेर संबंधीत अधिकारी हांणी याचिकादाराच्या हजेरेंत 8 7 हॉटेलांची पळोवणी केली. हातूंत 6 हॉटेलां दोशी सांपडल्यात. Total 8 hotels, out of which 7 hotels have been inspected by us. Out of 8 hotels, 2 hotels had complied with the directions given by the Pollution Control Board. And as regards to remaining 6 establishments, the Pollution Control Board has to give us the directions what has to be done with this establishment. Accordingly, the necessary action, if any required, can be taken for closure of this establishment. त्याचबरोबर उपजिल्लोधिकाऱ्यान कोलवेच्या दर्यादेग वाठाराची पळोवणी केली. कांय हॉटेलां थंयच्या पर्यटन सुवातीचेर कोयर घालून जळयतात. तांचेर पंचायतीन कारवाय करची असो आदेशूय उपजिल्लोधिकारी दशरथ रेडकारान दिला. Small vendors who are making a business here on the beach, I feel they are dumping a garbage and setting it on the fire. So Panchayat has to take actions to see that the licenses are revoked if they are not adhering to the conditions which have been laid down by the village Panchayat of Kolwa while granting a permissions to them. कोलवेच्यान आमचो खबराकार समीर भट्ट. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.